Gonna song A9. Taro hubaneya Bapa puta katnya Gayon koroniya Deva mogakaya Taro hubaneya Bapa puta katnya Gayon koroniya Deva mogakaya Deva utoraiku Jivit bapak beto Sogni ektai zaya Deva mogakaya Deva utoraiku Jivit bapak beto Sogli ektai saya Deva mogakaya. बाबाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचा मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयच्या ह्या मिसांत आमी ओलिव्हियो आनी सुलेमान डायस हांच्या आत्म्या पासत मागता देवान तांची काकलूत करून सासणेक सूख तांकां फावो करूं म्हणून मागया. जेजू म्हणटा तुमचो बाप संपूर्ण तेच भाशेन तुमीय संपूर्ण जायात आनी ही संपूर्णाय करूंक संपूर्णायेचें एक हातयार म्हणल्यार तो म्हणटा मोग. मोग न्हयच फकत आमकां मानवतल्याचो पूण दुस्मानाचो पर्याय. हेंच करूंक ताणें आमकां शिकयलां आनी आपणें करून दाखयलां. हीच जेजूची भावना आमची करून हीच जेजूची इच्छा आमची करून त्याच देवाक अदीक मोगान लागीं सरूंक आमचेच पासत आमी मागुया. निमिसाचे भेटेक फावो ते परी तयार जावंक आमची पातकां ओळखून घेवन देवाचें एकामेकाचें बोगसोडें मागुया. काळजांतावन दूख दोत्तल्यांक बोगसोडें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोमिया काकुतकोर सोम्या काकुटकोर. तूं पातक्याक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुतकोर क्रिस्ता काकुटकोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोमिया काकुतकोर. सोम्या काकुटकोर. सोर पदिदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा तूंच आमचो बोरमोसो आनी आमचें बोड. आमी इतले वसोत की तुजे विणे आमच्यांनी कांयच करूं नजो. सगळ्या काळजान आनी सर्व करण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. ही आमी विनोती करून मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. राजाच्या पयल्या पुस्तकावेले वाचप. तिसबीताच्या एलिजाक सर्वेस्पराचें अशें उतर पावलें. ऊठ आनी इस्रायलाच्या राजाक आहाबाक मेळूंक वच. तो सामार्यांताक रावता. नाबोताच्या दाका मोळान तो तुका मेळटलो. तो मोळो आपणाचे आदीन करून तो थंय गेला. तूं ताका अशें सांग, सर्वेस्पर अशें उलयता. तुवें खून केलाय तो केलाय आनी आतां ताचें बाटूय व्हरताय. आनी तूं ताका अशें सांगतलोय. सर्वेस्पर अशें सांगता,
नाबोताचें रोगोत सुण्यांनी लेवलां त्याच जाग्यार तुजेंय तीं लेवतलीं. आहाबान एलिजाक म्हणलें, आरे म्हज्या दुस्माना, तुवें म्हाका सोदून काडलोय? एलिजान जबाब दिलो, होय, हांवें तुका सोडून काडलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार वायट तें करूंक तूं फुडें सरलोय देखून हांव तुजेर नोस धाडटलों. तुजे सोंस्तीक हांव नपयत करतलों. इस्रायलांत आहाबाच्या घराण्यांतले सगळे दादल्यांक सूत तशें कैद्यांक मारून उडयतलों. तुवें म्हाका राग हाडलोय आनी इस्रायलाचे पोरचेक पातकां घालीं देखून. नेबाताच्या पुता जेरोमापाच्या घराण्यांक आनी आहिजाच्या पुता बाशेनाच्या घरांक घराण्यांक हांवें केलां तशेंच तुज्या घराण्यांक हांव करतलों. आनी जेजेबेला विरुद्ध सर्वेस्परान अशें सांगलें, जेजेरेलाच्या मोळ्यांत जेजेबेलाक सुणी खातोलीं. आहाबाच्या घराण्यांतलीं ह्या राष्ट्रांक मोरता थंयच तांच्यो कुडी सुणी खातोलीं. आनी उक्त्या मोळार मोरता तांच्योय कुडी अंतरावेळीं सुकणीं खातोलीं. आपली बायले जेजेबेलाच्या सांगण्यांक बुलोवन सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार वायट तें आहाबान केलें तशें आनी कोणेंच करूंक ना. कुड्ड्या देवांक फाटल्यान वचून आहाबान एकदम खांतावल्याची वोस्त केली तशेंच आमोरितांनी केलें. आनी हे पासत इस्रायल पोरचे मुखार सर्वेस्परान तांकां देसांतले धांवडायलें. आनी आहाबान हीं उतरां आयकलीं तेन्ना ताणें आपलें आंगोस्त पिंजलें आनी साक घालून उपास केलो. साकूच घालून तो न्हिदलो आनी मेंगणो कसो सवकात चलूंक लागलो. तेन्ना तिसबीताच्या एलिजाक सर्वेस्परान म्हणलें, म्हज्या मुखार आहाब कसो कालतो जालो तें तुवें पळयलां? तो म्हजे मुखार कालतो जालो देखून हांवूय ताच्या जिवितान नश्ट धाडचो ना, पूण ताच्या पुताच्या जिवितान ताच्या घराण्याचेर हांव नश्ट धाडटलों. देवाचें उतर हें आमचो जबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकलूट कोर. जबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकलूट कोर. काकुळसारा देवा, काकूट करून दाखय. भोव कुवाळ्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचे कोट धुवन म्हाका नितोळ कोर. रेबडांतलो काडून म्हाका निर्मूळ करून दवर. जबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकलूट कोर. म्हजो गुन्यांव कडेंच आयज हांव ओळखून घेतां. सदांच म्हजें पातक म्हज्या मुखार थेवतां. तुजेर चुकलां सायबा, तुकाच एकदम ओकमान केला. तुजे नोदरेन जें वायट हांवें सायबा केलां. जबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकलूट कोर. म्हज्या पातका वयली नदर तूं काड सायबा. सगलो म्हजो गुन्यांव काडून उडय देवा. देवा, तारका म्हज्या दयेन म्हाका निवार. सगले तुजे दयेन वाकाणटलों सायबा. जबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकलूट कोर. उद्गार, सर्वेस्पराक जय जय. सोमी म्हणटा, एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
मातेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेस धरतलोय अशें आदीं सांगलोलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितोल्या पासत मागात. हे पोरी तुमी तुमच्या सर्गीच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. कित्याक तो आपलो सुर्या वायट तशेंच बऱ्या मनशांचेर उदेसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच फटकिऱ्या मनशांचेर घालता. तुमचो मोग करतल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तुमकां कसली मजुरी फावो? तोळकारूय तशेंच करतात की ना? आनी तुमच्या भाव बंदांकूच तुमी सलाम करशात जाल्यार दुसऱ्या परस चड तुमी कितें करतात? ओन बावडती लेगून तशें करतात की ना? म्हणटच जसो तुमचो सर्गीचो बाप सपूर्ण तशींच तुमी सपूर्ण जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात ही शिकवण आमकां तितली आत्मीच न्हय, पूण जेजूच्या काळार ही शिकवण नवी. कित्याक दांताक दांत हे भाशेन दोळ्याक दोळो म्हणल्यार तुका वायट केलां जाल्यार वायटान फारीक कर ही शिकवण आसली. पूण जेन्ना जेजून ही शिकवण दिली तेन्ना दुस्मानाचो पर्यान मोग करात ही शिकवण वेगळीच ओर आत्वीच तांकां लागली आनी ती मानून घेवंक तितलें सोंपें नासलें. कांय पावटी आमचो दुस्मान कोण? हो प्रश्न आमच्या मनांत येता तेन्ना मनांत येता फकत एक मनीस जो म्हज्या नदरे मुखार म्हाका मानवना. मनीस मानवनाच म्हणून न्हय, पूण समवन हू डिसएग्रीज विथ मी. जेजू असलीच दुस्मानकायेची खबर करिना, त्यावन व्हडली दुस्मानकाय आसा. जेन्ना मनशाक आमी आमच्या मना प्रमाणें मानून घेना तेन्ना मनीस कसो मानून घेना, पूण ताचें चिंतना आमच्या चिंतना भाशेन न्हय. पूण ओदीक दुस्मान जेन्ना दुसरो मनीस दुसऱ्याचें वायट करूंक येवजिता, न्हयच फकत वायटान यू डिसएग्री बट यू वॉन्ट टू हार्म दॅट पर्सन, ही दुस्मानकाय ताजेवन व्हडली. दुसऱ्याक वायट करूंक येवजिता तेन्ना. आनी हाका लागून आमी पळयता तेन्ना आयज देशा मदें चडांत चड देसपेज कोणाचो जाता? आर्मां, गुडयो, मिसायल्स, मिलिटरी हांकां ओदीक देशाचो देसपेज जाता, ओदीक एक्सपेंडिचर जाता. कित्याक दुस्मान आक्रमण करीत म्हूण कंट्रीचेर ह्या देशाचेर ह्यो गुडयो आनी मिसायल्स आनी असले आमी तयार करून आर्मां हाचेर पयशे सुबेज मोडटा. पूण जेजूची शिकवण तर ही सगल्यांनी मानून घेतलेली जाल्यार हो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर आमी म्हणटले आसल्या हो जावचें नासलें. म्हणटच न्हय आमचें मन धाकटुलें, हेणें म्हाका अशें म्हटलें ताणें म्हाका असली दुस्मानकाय त्यावन व्हडली दुस्मानकाय आसा. पूण तेच बरोबर आमी मोगूय जायतो अनुभवता आनी आतांच्या काळार पर्यंत अनुभवता. आमी जाणा जी सिस्टर रानी मारिया, तिका मारलेली तेन्ना जिवीस मारली, तिच्या घरच्यांनी मारप्याक ताणें बक्षिलो. जेन्ना जॉन पावल पाप साहेबाचेर आली आनी गुडयो सोडल्यो, मारल्यो, ताणें ताका प्रेजांवर वचून भेट दिली. म्हणटच आतांच्याय काळार आमी मनशांक पळयता, न्हयच फकत चिंतनांनी द्वेस एके भाशेन करता तसले, पूण जांकां जायतें लुकसाण केल्लें आसा. कांय जाणांनी दुसऱ्याची आख्खीच प्रॉपर्टी काडलेली आसा, कांय जाणांनी मर्डर केल्ले आसा. पूण तरी आसतना असले व्हड दुस्मान कांय पावटी कंट्रींचे व्हडलेले देश तांकां नागयलेले आसा, पूण त्याच नागयलेल्या देशांनी तांकां एके भाशेन बक्षिल्या. जेजूची शिकवण न्हयच ल्हान मनान आमी घेवंक, पूण व्हडल्या मनान आमी घेवंक
ही गरजेची आनी व्हडलें मन म्हणल्यार जे भाशेन बाप सपूर्ण ते भाशेन तुमी सपूर्ण जावचे अशें जेजू म्हणटा. दर दिसा सपूर्णायेन वाडोवंक होच मोग गरजेचो. ल्हान ल्हान वस्तूंनी सपूर्ण जावंक आमी वावरुया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणारा आमी तुका दिनवास जावं आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. रितीमेन दिल्यान मनशाच्या वावरान केला आमकां तो जिविताचो उंडो जातलो. सासनाच्या सासनाक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणार आमी तुका दिनवास जावं आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवाले निरान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासनाच्या सासनाक देवाक सोय. मोशा बाबा पडित मोशा तुमचें बलिदान सर पवित्रा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुज्या मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या ओतम्यांक नवो जीव दिताय. तर कुडी ओतम्याच्या पोसनाक गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारांक सासनाच्या देवा सर कड्यांक सोडताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रोसलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुजे सारकेची केली. ह्या खातीर सगळीं रोसनां आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितमेर तुका वाखणटा तारोण मेळ्ळोली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका तळ्यान तुका दिनवासता तुज्या स्वंत भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापा करोस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सुसुत्वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसान गेलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणाची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कावस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात.
ही मोशा रोगताची काळज नवे आनी सासणीक कराराची हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेडच्याक तुमचें पासत आनी समस मनशां पासत तें वारोवतलें हें मोशा उगडासाक करात. पयलो उदगार दिवन बाबार्थाचो गोठ परगटुया. सोमिया जेजू तुजें मरण आमी समरमता तुजें पुनर्जन्मपण आमी परगटता तुजे येण्याक आमी ओतरेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणीची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडार कशें वतलें आमा समेज सांग पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा फिलिपनेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तुका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बोरवासो धरून मेल्यात त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. करीत भशेन आमी उगडास करता ओलिवियो आनी जुलेमा डायस हांच्या आत्म्याची काकूट कर आनी कितलींच जाणां ह्या दिसांनी सोंपून गेल्या ह्या दुयेंसाक सांपडून तांची तूं दया कर. आंकवार मरे देवाचे माये संगाती भाग्योन दोन मृतान सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सत पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. जेजून आमचो सुपूर्णायेन खुर्सार्थान मोग करून दाखयला. ह्याच मोगाक आमी साक्षी दिवंक जेजून शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान आदार मागया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पापां बरोस आनी आमकां ताळी पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वण्ण जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दितांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशें परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जाची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवंक. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थया प्रितीच्या बापा तुज्या हातांतलें आमी घेतलां तें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण तुजे सवे आमच्या एकवटाची खुणा ह्याच जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेंत काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडय हें आमी मागता आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायनाचो अंक F23. वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया 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 क्रिस्ता शांतीन वचूया वायट करतल्यांक बगसुया दुस्मानांक वेंग मारुया जेजूच्यो शिकवण्यो वेव्हारांक घालुया एकाळीज मोनान चलया वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया 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 क्रिस्ता शांतीन वचूया